आदोगाद आयरिश रॉड्रिगीस हांचे कागाळी उपरांत केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी कडेन संबंदीत आजगांवांतल्या सिली सॉल बार अँड रेस्टॉरंटाची प्रत्यक्ष पळोवणी करपाचे निर्देश उत्तर गोंयच्या वरिश्ठ नगर नियोजकांनी शेनवारा दिल्यात। मरण पाविल्ल्या व्यक्तींच्या नांवार परवानो घेवन सिली सॉल बार अँड रेस्टॉरंट चालू आशिल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी केल्लो। ह्या विशयाचेर काँग्रेसीन केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणीच्या राजीनाम्याची मागणी केल्ली। उपरांत जे जमनीत बार अँड रेस्टॉरंट आसा ते जमनीची बेकायदो मातयेचो भराव घालून थंय बांदकाम केल्ल्याचो दावो केला। तशेंच ह्या बांदकामाची बेगोबेग चवकशी करपाची मागणी मुख्य नगर नियोजक राजेश नायक हांचे कडेन पत्रा वरवीं केली। ह्या पत्राची दखल घेवन राजेश नायक हाणें उत्तर गोंय वरिश्ठ नगर नियोजकांक सिली सॉल बांदकाची प्रत्यक्ष पळोवणी करपाचे निर्देश दिल्यात।